12 तारखेक करीब 2 सुमार पत्रादेवी ते हे घेवन येतले, पादुका घेवन येतले. ताका आमचो आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नायक आनी मनोहर बाब पर्रीकार दोगूय जाण ते रिसीव करतले थंय. आनी थंयच्यान आमी वाजत गाजत आमी ते पणजेन हाडटले, म्हणजे हांगा श्यामा प्रसाद स्टेडियमाचेर. आमी ताचो डिटेल जो आसा हांव रिक्वेस्ट करता प्रदीप पालेकराक. पालखी मेन येतली आमची पत्रादेवीचेर, थंय सीएम आनी म्हणजे आयुष मिनिस्टर आहा ते रिसीव करतले. तशेंच हांगाचे जे बाकीचे मिनिस्टर आहा ते करतले. सो पयलो प्रोग्राम आमचो पयलो रिसीव म्हणटली पालखी घेवप जातली पत्रादेवी. त्याच्या उपरांत आमी उगवे माऊली टेम्पल थंय जागो हें केल्लो आसा, थंय एक 20 मिनटां पालखी रावतली. एक टोटली आमची पत्रादेवी ते श्यामा प्रसाद जवळ जवळ आमकां 8 ते 9 तास लागतले. सो हेतून आमी कितें केलां, प्रत्येक स्पॉटार आमी चड टायम वेस्ट करचो ना अशें हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट आमी केल्ली आसा. त्या प्रमाणे उगवें एक रावतले आमी थंय. तेन्ना हे उगव्याच्या जे कोण आयिल्ले आसा पेडण्याचे तेंच्यानी उगव्या जी पयलीं आमचो स्टॉप आसतलो तो उगव्या देवळा कडेन, माऊली देवळा कडेन. सो थंयचे कोण सरपंच आसा, देवस्थानचे कमिटी आहा, तांकां आमी हार किंवा तेंचे पादुकाची पुजा करूंक मेळटली. थंय आमी चड लोकांक आमी दर्शन म्हणजे मुखदर्शन अशें दर्शन करूंक मेळटलें, कित्याक हार बी घालपाक आमकां टायम मेळचो ना. सो हे लोकांनी सगळें कॉर्डिनेट करपाक जाय, नाजाल्यार फुडली आमची वयता तसो टायम चड वचत जाल्यार फुडें पावपाक लेट जातलो. दुसरो आमचो परसकडे एक स्टॉप दवरला, परत परसकडे माऊली टेम्पल. तिसरो स्टॉप दवरला आमी पेट्रोल पंप आसा मालप्यां थंय दवरला. चवथो ओडशेल बाग साई टायर वर्क्स आहा थंय एक केला. मागीर तेच्या उपरांत शांतादुर्गा टेम्पल धारगळी थंय एक स्टॉप आसा. हो थोडोसो आमी चड टायम दिवपाक सोदता, कित्याक धारगळचे बी सगळे लोक येवपाक सोदतले. त्याच्या उपरांत कोलवाळे ब्रिज काडल्या उपरांत थंय एक दवरला, ताका लागून ते थिवी आनी अस्नोड्याच्या लोकांनी तांकां थंय येवंक शकतात. त्याच्या फाटल्यान आमी करसवाडा जंक्शनार घेवंक ना, एक्चुअली जंक्शनार घेवपाचें आसलें, पण जंक्शनार घोटणीचो वाळ थंय दवरला, कित्याक थंय लोकांची चड आमकां जावपाची अपेक्षा, कित्याक शिवोलेचे लोक येतले, म्हापसाचे येतले, अस्नोडा थिवीचे लोक थंय येवपाचे आसा. त्याच्या उपरांत ग्रीन पार्क थंय स्टॉप आसतलो. ग्रीन पार्क तेच्या म्हळ्यार खंय आमचे सालिगांव, कांदोली आनी कलंगूट हे लोक जे आहा थंय येवपाक सोदतात. त्याच्या उपरांत पर्वरी टीस जो हायमास आसा थंय एक स्टॉप जातलो. त्याच्या उपरांत स्ट्रेट आमी बेतीचे मॉल काडल्या उपरांत एक हें आसा सर्वीस रोड, हावजींग रोडाक, कित्याक हो टायम आसतलो तो सामको पीक अवर आसतलो हाचो, म्हणजे आमकां ट्राफिकाक खंयच आमकां डिस्टर्ब जावपाक लागून ताका आमी सगळे ट्राफीक पुलीस हेंचे कन्सर्न घेवनूच आमी स्टॉप फायनलायज केल्ले आसा. सो तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार थंय आमी खंयचो डिस्टर्बन्स करपाक जायना, आमच्या खातीर लोकांची गैरसोय जावपाक जायना. 20 किंवा 25 मिनटां आमी चडूच चड आमी 20 मिनटां दवरपाचें म्हण ठरयलां. त्याच्या उपरांत पर्वरी पर्यंत जावन येयल्या उपरांत दिवजा सर्कलाक दवरला. दिवजा सर्कलाक म्हणजे आमची मेर्शे म्हणात आनी सायडीचे जागे आयल्यान सगळ्यांक थंय येवपाक मेळटलें. दिवजा सर्कलान महालक्ष्मी देवळा कडेन येतली. महालक्ष्मी देवळा कडल्यान सांतिनीच्यान सांतिनी तालिगांव जे तांबडी माती जंक्शना कडेन हॉल्ट जातलो. आनी त्याच्या उपरांत डायरेक्ट वतली श्यामा प्रसाद थंय वतली. सो आमी टेंटेटिवली म्हाका दिसता थंय 12 साडे 12 तरी हिशोबान धरल्या, पूण जाता तितले बेगीन करपा खातीर आमी प्रयत्न करता.